पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारतान अंतरिक्षांत रचलो इतिहास. चंद्रयान-3चे चंद्राचेर जाले यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारताचो खीण अशा उतरांनी भेटयली परबी. गोंयच्या सर्वांगीण विकासाची राष्ट्रपतींनी केली तोखणाय. गोंयच्या मुक्ती लढ्यान आस्पावीत सुटके झुजाऱ्यांची केली याद. गोंय विद्यापीठाच्या पदवीदान सुवाळ्यान राष्ट्रपतींनी केल्लें विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन. विद्यार्थ्यांक भेटयल्यो पदवी आनी पदकां. ब्रिक्स शिखर परिशदेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें उलोवप. ब्रिक्सच्या विस्तारांत भारताचो तेंको केलो जाहीर. मिझोरामान कुरुंग न्हंयेचेर बांदकाम चालू आशिल्लो रेल्वे पूल कोसळ्ळो. 26 लोकांक आयलें मरण. आता खबरो विस्तारान. अंतरिक्ष मळार भारतान रचयलो इतिहास. भारताची चंद्रमोहीम चंद्रयान-3चे आयज 23 ऑगस्टाक नियोजीत वेळे प्रमाण म्हळ्यार सांजे 6:04 लँडिंग जालें. ह्या खिणाची भारतीय तशेंच देश व्हडा आतुरतायेन वाट पळयताले. लँडिंग जाल्या उपरांत सगळ्यांनी जल्लोशान हो खीण साजरो केलो. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी प्रणाली वरवीं भारतीयांक खासा करून इस्रोच्या वैज्ञानिकांक परबी भेटयली. जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है. ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है. ये पल अविस्मरणीय है. ये क्षण अभूतपूर्व है. ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है. ये क्षण नए भारत के जयघोष का है. ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है. ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है. हे लँडिंग 4 टप्प्यांनी पार पडले. चंद्रयान-3च्या लँडर मॉड्यूलाक चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर देंवोवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली. 14 जुलयाक श्रीहरिकोटांतल्या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रावेल्यान चंद्रयान-3चे प्रक्षेपण जाल्लें. चंद्रयान-3च्या लँडिंगाची प्रक्रिया खूबच नाजूक आनी कठीण आशिल्ली. हाचेर भारतीयांचे तशेंच हेर देशांचे बारकायेन लक्ष आशिल्लें. चंद्राचेर वायुमंडळ नाशिल्ल्या कारणान पॅराशुटाच्या मजतीन लँडर देंवले. लँडिंगा उपरांत लँडरान पृथ्वीचेर संदेश धाडपाक सुरवात केली. 3 दिसांच्या गोंय भेटेर आशिल्लो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज सांजे गोंय विधानसभा संकुलान जाल्ल्या कार्यावळीन विधानसभा वांगड्यांक संबोधीत केलें. ह्या वेळार उलयतना गोंय मुक्ती लढ्यान वांटेकार जाल्ल्या सुटके झुजाऱ्याची याद केली. तशेंच
गोंय मुक्ती बगर भारताची स्वतंत्रताय अपूर्ण आशिल्ली अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. गोंयान वेगवेगळ्या वाठारांत केल्ल्या प्रगतीची तुस्त करत आत्मनिर्भर भारत घडोवन हाडपाक गोंयचो हातभार म्हत्वाचो आसा अशें तांणी सांगलें. मनोहर लोहिया, मधु लिमये, मोहन रानाडे और पुरुषोत्तम काकोडकर जैसे गोवा मुक्ति संघर्षों में भाग लेने वाले सभी सेनानियों की राष्ट्रभक्ति अप्रमित है. मैं आज उन सभी महान विभूतियों को नमन करती हूँ. आपको उन आदर्शों पर चलना है जिसके लिए उन्होंने त्याग और बलिदान किया था. 1960 के दशक में विदेशी शासन से मुक्त होने के बाद गठित हुई गोवा विधानसभा के आगामी जनवरी में 60 वर्ष पूरी हो जाएगी. वर्ष 1987 में गोवा की पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त हुआ था. आरंभ से ही इस विधानसभा में वाद विवाद संवाद की सुस्त परंपरा रही है. मुझे पूरा विश्वास है कि गोवा विधानसभा के सदस्यगण गोवा के निवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने तथा उन्हें कार्यरत देने के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राजभवनांतल्या दरबार सभाघरांत घडोवन हाडिल्ल्या गोंय विद्यापीठाच्या 34व्या पदवीदान सुवाळ्यात वांटो घेवन विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पदवीदान सुवाळ्या वेळार मेळिल्ल्यो पदव्यो रोजगार आनी वेवसाय सुरू करपाक मजत कसल्योच, पूण एक गूण जो आयुश्यांत सदांच फुडें व्हरतलो तो म्हळ्यार केन्नाच हार न मानपाची जिद्द अशा उतरांनी राष्ट्रपतींनी भुरग्यांची उर्बा वाडयली. ह्या सुवाळ्यात राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच गोंय विद्यापीठाचे उपकुलगुरू हरिलाल मेनन हजर आशिल्ले. राष्ट्रपतीच्या हस्तुकीं विद्यार्थ्यांक पदकां आनी पदव्यो भेटयल्यो. आयज सांजे जावपी कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू गोंय विधानसभेच्या वांगड्यांक तांणी संबोधीत केलें. व्यक्ति को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. महान नेता, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, एंड आई कोट, "डू नॉट जज मी बाय माय सक्सेसेस, जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गॉट बैक अप अगेन." अनकट. एक सारगर्भित पंक्ति भी है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा रहा है. ये शिक्षा नीति स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री कनेक्ट और एम्प्लॉयबिलिटी का सामंजस्य करके समग्र शिक्षा को बढ़ावा दे रही है. काल सांजे नागरी येवकार सुवाळ्या उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोंयच्या कांय आदिवासी समाजांतल्या लोकां बरोबर चर्चा केली. ह्या वेळार राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मंगळारा आपल्या 3 दिसांच्या भोंवडेर गोंयांत पावल्यो. सुरवेक तांणी आझाद मैदानाचेर वचून हुतात्म्या स्मारकाचेर आर्गां ओंपलीं. उपरांत राजभवनांतल्या दरबार सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या नागरी येवकार सुवाळ्यांत तांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांच्या मार्गदर्शना खाला राज्यांत उदरगतीच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयल्यात. तशेंच आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना साकार जावपाक मजत मेळटा अशें तांणी सांगलें. तशेंच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राबयल्ल्या स्वयंपूर्ण गोंय येवजणेची तांणी तोखणाय केली. देती हूँ. जिस उत्साह और प्रेम के साथ आज सबने मेरे स्वागत किया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ. आज गोवा के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के प्रावधान के अनुसार शोधन प्राप्त करने वाले लोगों को मैं बधाई देती हूँ.
मुझे बताया गया है कि गोवा में बहुत समृद्ध फॉरेस्ट कवर है। ये गोवा की अमूल्य प्राकृतिक संपत्ति है। इस संपत्ति को बचाना भी है। साथ ही जंगल पर आधारित जीवन यापन करने वाले जनजातीय तथा अन्य समुदायों की परंपराओं को संरक्षित करते हुए उनको आधुनिक विकास में भागीदारी भी बनाना है। पश्चिमी घाट के घने जंगल अनेक वन्यजीवों के नेचुरल हैबिटेट है। इन प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करने में गोवा के सतत विकास को बल मिलेगा। खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथ उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं। इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें। जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. ब्रिक्स ही संस्था फुडारा खातीर तयार जावची ह्या हेतान संबंधीत समाजाकूय फुडारा खातीर तयार करपाची गरज आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 15व्या ब्रिक्स शिखर सभेच्या उक्तावण अधिवेशनात उलयतना सांगलें. आफ्रिकन युनियनाक G20 आस्पावीत करपाक आधार दिवचो असो उलोय तांणी सगळ्या ब्रिक्स देशांक मारलो. तशेंच ब्रिक्साच्या विस्ताराक भारताचो तेंको दिवपाची घोशणाय तांणी ह्या वेळार केली. भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है. 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था. 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, revitalizing economies, inspiring innovation, creating opportunities and shaping the future. दक्षिण आफ्रिकेतल्या जोहान्सबर्ग हांगा जाल्ल्या ब्रिक्स बिझनेस फोरम लीडर डायलॉग ह्या कार्यावळीन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक अर्थवेवस्थेन आर्थीक अस्थिरताय आसून लेगीत भारत आयज संवसारांतली सगळ्यांत नेटान वाडपी अर्थवेवस्था थारल्या अशें सांगलें. ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है. हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं. यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है. भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं. ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या फाटभुंयेर आयज प्रधानमंत्र्यांनी दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामापोसा हांचे बरोबर द्विपक्षीय चर्चा केली. ह्या चर्चेन भारत दक्षिण आफ्रिका संबंध अदीक खोलायेन वाडोवपाच्या हेतान दोनूय देशांनी विंगड विशयांचेर चर्चा केली. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका एकठांय येवन संवसारीक मळार ग्लोबल साऊथचो आवाज अदीक घटमूट करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. आयज जावपी ब्रिक्स शिखर परिषदेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटो घेतात. ते ह्या शिखर परिषदेन 2019 उपरांत पयलेच खेपे व्यक्तिगत स्वरुपान वांटो घेतात. हेर देशांच्या फुडाऱ्यां बरोबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय चर्चा करतले.
राजस्थानातल्या जयपुरात चालू आशिल्ल्या G20 वेपार आनी गुंतवणूक कार्यगटाच्या बसकेन फाल्यां G20 सदस्य देशांचे वेपार आनी गुंतवणूक मंत्री, संवसारीक वेपार संघटने सारकिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे अधिकारी, आमंत्रीत देशांचे फुडारी जयपूर हांगा 24 आनी 25 ऑगस्टाक जावपी मंत्रीस्तरीय बसकेन वांटो घेतले. ह्या बसकेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो व्हिडिओ संदेश प्रसारीत जातलो. जम्मू काश्मीरान 62 दिसांची वचुकी श्री अमरनाथ यात्रा आयज सावन तात्पुरती स्थगीत केल्या. 31 ऑगस्टाच्या थारायल्ल्या तारखे परस 8 दीस पयलींच ही स्थगिती हाडल्या. श्री अमरनाथ तीर्थ मंडळान कळयल्या त्या प्रमाण यात्रेकरूंचो प्रवाह बरोच उणो जाल्ल्यान शिमेवयल्या रस्त्याची दुरुस्ती आनी देखरेख करपा खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचें तांणी सांगलें. ह्या वर्सा व्हडा प्रमाणात प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळा. 4.40 लाख यात्रेकरूंनी ह्या यात्रेन वांटो घेतलो. 23 जुलया उपरांत यात्रेकरूंची संख्या कमी जावपाक लागली. बर्फाचे शिवलिंग हळूहळू वितळपाक लागिल्ल्यान यात्रेकरू कमी प्रमाणात येवपाक लागले. दर वर्सा व्हडा दबाज्यान साजरो जावपी वास्कोच्या श्री दामोदर भजनी सप्ताहाक काल सावन भक्तिभावान सुरवात जाली. देव दामोदरा सामकार उद्देजक प्रशांत जोशी हांणी मंगळार श्रीफळ दवरल्या उपरांत 24 वरांच्या वास्को भजनी सप्ताहाक सुरवात जाली. कोरोना महामारीक लागून फाटलीं 2 वर्सां सप्ताहाचेर कांय बंधनां आशिल्लीं. अनुपात पयलींच्याच पारंपारीक पद्दतीन हो सप्ताह मनयलो. भजनी सप्ताहाची सुरवात भजनी कलाकार अशोक मांद्रेकार हांणी केली. बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकार, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो, राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे आनी हेर मानेस्तांनी देव दामोदराचे दर्शन घेतले. हाडचे पडिल्ले सप्ताह रिस्ट्रिक्शन लोकांक एंट्री करपाक ह्या वर्सा तशें रिस्ट्रिक्शन कांय ना. लोकांनी ताजो भरपूर लाभ घेवचो आनी जाता तितले लोकांक येवं म्हणल्यार येवन दर्शन घेवचें. फक्त देवा कडेन मागता पावसाची कृपा आसची. पावस चड ना जाल्यार लोकांक येवपाकूय बरें पडटलें. बाकीचे सगळे हांगा वार्षिक स्टॉल आनी कितें आसता तें सगळें ऑलरेडी आयलां. तेन्ना खूब लोकांचें हांगा हें आसता की ते वार्षिक सप्ताह कडेन येवन ते खंयच्या दुकानांतल्यान घेवपाचें आसता. तांकां 3 वर्सां गेल्यार वाव मेळूं ना, तो ह्या वर्सा तांकां मेळटलो अशी इच्छा प्रकट करता आनी सगळ्यांक शुभकामना दिता ह्या वर्साच्या सप्ताहाच्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केल्ल्या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणेच्या अंमलबजावणे खातीर राज्य सरकार सक्रीय जाला. हे विशीं म्हायती तंत्रगिन्यान, पंचायत, नगर विकास, कुशळताय विकास, उद्देग तशेंच हस्तकला खात्याच्या अधिकाऱ्यांक येवजणेची कारवाय करपा खातीर सुचोवण्यो केल्यात. हे येवजणे प्रमाण पारंपारीक हस्तकलाकार तशेंच कारागिरांक उण्या कळंतरान 1 ते 2 लाख रुपयाचें रीण मेळटलें. तशेंच तांकां कुशळताय विकासाचें प्रशिक्षण, डिजिटल वेव्हारांत उर्बा तशेंच तांचें उत्पादन विकपाक मजत करतले. दिवचलचे उद्देजक राहुल कवळेकार हांणी लाभ घेतिल्ल्या ह्या येवजणे विशीं म्हायती दिली. इंटरलॉक, फॅब्रिकेशन लॉक हांकां लोन प्रोवायड करपाचो आनी ती कार्पेंटराक खूब अशी फायदेशीर आसा. फॅब्रिकेशनाक फायदेशीर आसा आनी बारीक बारीक जे कोण कार्पेंटर, विश्वकर्मा लोक आसा पळय तांकां ही खूब फायदेशीर आसा. ही लोन आसा पळय हो लोन तो फक्त 5% लोन मेळटा असो प्रायम मिनिस्टरान आमकां म्हणजे अशें तेंच्यांनी एक सोने पे सुहागा म्हणून आमकां एक बऱ्यापैकी एक हें दिला प्रायम मिनिस्टरान. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो.
ईशान्य राज्यांनी तसेच भारतातल्या कांय राज्यांनी लागू आशिल्ल्या खाशेल्या तरतुदीन केंद्र सरकाराचो हस्तक्षेप करपाचो हेतू ना अशें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांणी सर्वोच्च न्यायालयाक कळयलां. ह्या आश्वासना वेल्यान भारताचे मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या फुडारपणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान अरुणाचल प्रदेशातल्या एका राजकारण्यान दाखल केल्ल्या अंतरीम अर्जाचेर निवाडो दिलो. सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ ह्या याचिकेचेर केंद्र सरकारा वतीन केल्ल्या सादरीकरणाचेर बिरेस्तारच्या सुनावणेक सुरवात करतले. मिझोरामांत कुरुंग न्हंयेचेर बांदकाम चालू आशिल्लो रेल्वे पूल कोसळून 26 कामगारांक मरण आयलें. बेराबी ते सेराम हे दोनूय वाठार जोडपी हो पूल आयज सकाळीं कोसळ्ळो. निमणे मेळिल्ले बातमी प्रमाण घडणूक स्थळार बचाव कार्य चालू आशिल्लें. ह्या घडणुकेचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. दर एक मरण आयिल्ल्या मनशाच्या लागींच्या लोकांक प्रधानमंत्र्यांच्या राष्ट्रीय निधींतल्यान 2 लाख रुपया मजत म्हणून भेटयतले. तशेंच जखमींक 50,000 रुपया दितले अशें तांणी जाहीर केलें. इतले मजगतीं हिमाचल प्रदेशांतल्या खुबशा वाठारांनी काल राती सावन नेटान वारे तशेंच उटंगराचो पावस पडून सामान्य लोकजीण प्रभावीत जाली. हवामान खात्यान हिमाचल प्रदेशांतल्या 8 जिल्ल्यांनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्या फाटभुंयेर आयज आनी फाल्यां जावपी वेगवेगळ्या शाळांच्यो परीक्षा फुडें धुकल्ल्यात तशेंच शिक्षणीक संस्था, शाळा आनी महाविद्यालयां बंद दवरल्यात. हवामान खात्यान कळयला त्या प्रमाण फुडल्या 36 वरांत उत्तराखंडांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. भारतीय बॅडमिंटन खेळगडो HS प्रणॉय विश्व बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप जिखून सर्तीच्या प्री क्वार्टर फायनलींत पावलो. तांणी आपल्या आड खेळपी खेळगड्याक 21-9, 21-14 अशा सेटांनी हारायलो. वेंचणूक आयोगान मास्टर ब्लास्टर तशेंच भारतरत्नान सन्मानीत केल्ले सचिन तेंडुलकर हांकां राष्ट्रीय आयकॉन म्हणून घोशीत केल्यात. ते आपल्या नव्या भुमिके खातीर खूब उत्साहीत आसात. वेंचणुके विशीं युवकांक जागृत करपाक वेंचणूक आयोग लोकप्रिय व्यक्तींक आयकॉन करतात जेणे करून युवकांक प्रोत्साहन मेळटलें. तशेंच ते वेंचणूक प्रक्रियेन व्हडा संख्येन वांटो घेवंक शकतले. ह्या कार्यावळींत मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांच्या उपस्थितीन सचिन तेंडुलकर हांणी 3 वर्सां खातीरच्या समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केली. टू योर ड्यू डिलिजेंस वो एक वेल थॉट प्रोसेस होनी चाहिए. इट इज़ नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी दैट यू टर्न अप ताकि मैंने मेरी ड्यूटी की है एंड दैट इज़ वेयर थिंग्स गेट ओवर. इट इज़ नॉट दैट. It is much more than that. It can have a positive impact on our nation. जब ही we have to go out and play, like how we have the freedom and the right to choose and vote for whoever we want. हमारे टीम में भी approaches अलग होते हैं. भारत आणि आयर्लंड मजगतीचो तिसरो आणि निमाणो खेळ आयज राती 7:30 वरांचेर डबलिंग हांगा जातलो. भारतान ह्या 3 खेळांच्या माळेन 2-0 अशी आघाडी मेळयल्या. ह्या पयलींचो दुसरो खेळ भारतान 33 धांवड्यांनी जिखिल्लो जाल्यार पयली मॅच डकवर्थ लेविस नेमा प्रमाण जिखिल्लो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.3 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. भारतान अंतरिक्षांत रचलो इतिहास. चंद्रयान 3चे चंद्राचेर जाले यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारताचो हो खीण अशा उतरांनी भेटयली परबी. गोंयच्या सर्वांगीण विकासाची राष्ट्रपतींनी केली तोखणाय. गोंयच्या मुक्ती लढ्यान आस्पावीत सुटके झुजाऱ्यांची केली याद. गोंय विद्यापीठाच्या पदवीदान सुवाळ्यान राष्ट्रपतींनी केल्लें विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन. विद्यार्थ्यांक भेटयल्यो पदवी आनी पदकां. ब्रिक्स शिखर परिशदेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें उलोवप. ब्रिक्सच्या विस्तारान भारताचो तेंको केलो जाहीर. मिझोरामांत कुरुंग न्हंयेचेर बांदकामांत चालू आशिल्लो रेल्वे पूल कोसळ्ळो. 26 लोकांक आयलें मरण.
इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.